सरकाराक म्हारग पडल्यार जाता, लोकांक दिवपाक जाय म्हणून आमी फ्री दिवपाक लागल्या। पण आमी जर तेजो उपयोग व्यवस्थित रित्या केलो जाल्यार निश्चित रित्या तेजो फायदो खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक जावपाक शकता। हाजे इम्पॉर्टन्स लोकांक कळपाक जाय। इरिगेशनाच्यो सोसायटी जावप गरजेच्यो आसा। गांवांत जितक्या जाणांक इरिगेशनाचें उदीक जाय तांच्यांनी सोसायटी फॉर्म करची। आमी 50 जाण आमीच ऑपरेट करता, आमीच करता, आमीच पयशे काडटा, आमीच मनीस दवरता आनी तुमीच पयशे कलेक्ट करा। महाराष्ट्रांत अशा पद्दतीच्यो इरिगेशनच्यो सोसायटी आहा। त्या सोसायटीच्या मार्फत तांच्यांनी आनीक मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू वयल्यान ते लोकांक मेळोवन दितात। त्यो सोसायटी फॉर्म करपाक आमी आतां सुरवात करता, जेणे करून तुमचो मेंटेनन्स आनी खूब मोठ्या प्रमाणात लोक शेत लावपाकूय बी बागायती लावपा खातीर आनी वेगळ्या पद्दतीन फुडें येवपाक शकता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.